नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। म्हादयच्या प्रकल्पा खातीर आमकां कसल्याच परवान्याची ना गरज, कर्नाटकाचो दावो। डीपीआर रद्द जावपाची शक्यताय उणी, गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। प्रदूषणाक लागून तिडकल्ल्या दिवचलच्या लोकांनी बंद उडयले स्टील फॅक्टरीचे काम। प्रदूषण बंद जालें ना जाल्यार करतले आंदोलन, दिली शिटकावणी। करमळे मानशेकारांक लागून शेतकऱ्यांचेर आयले हावळ, प्रशासनान करची कारवाय। आमदार राजेश फळदेसायाची मागणी। वेगवेगळ्या विशयावयल्यान तापली मांद्रेची ग्रामसभा। न्हंयेत माती उडोवपाचो विशय लोकांनी धरिल्लो लावन। म्हापशेच्या डांगी कॉलनींतल्या हिलटॉप बारांत सिलिंडराचो जालो स्फोट। बार आनी शेजारच्या बिल्डिंगेंतले 9 फ्लॅट आनी गाडयांचे जाले लुकसाण। आनी तेरेखोल न्हंय वांटोवपा खातीर उग्याच्या लोकांनी घेतलो फुडाकार। न्हंय देगेर रोयली खारफुटीची रोपां। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंया खातीर अस्तित्वाचो मुद्दो थारिल्लो म्हादयचो प्रश्न कर्नाटका खातीर मात सध्या तरी राजकीय वादाचो मुद्दो थारला। कारण फुडल्या 2-2.5 म्हयन्या भितरूनच कर्नाटकांत विधानसभा वेंचणूक जातली। म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर मंजूर केल्लो कळसा बंडुरा प्रकल्पाचो डीपीआर रद्द करून घेवपाक गोंयचो आतां विश्वास उरला तो कायदेशीर लढायेचेर। आनी कर्नाटकाच्यो वेंचणुको सोंपे मेरेन तरी हातूंतल्यान कांय निश्पन्न जावपाची शक्यताय ना। पळोवयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। कर्नाटकाच्या कळसा बंडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआराक केंद्र सरकारान निमणी मान्यताय दिली आणि कर्नाटकात भाजपान विजयोत्सव मनयलो। केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी हुबळीत मिरवणूक लेगीत काढली। कर्नाटका भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी व्हडा दबाजान जैत मनयले। कर्नाटकाचे फाटल्या बऱ्याच वर्षांचे सपन मोदी सरकाराक लागून शक्य जाला असे वक्तव्य मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांणी केले। 1988 ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಣೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು। 1988 वर्सा म्हजो बापूय मुख्यमंत्री आसतना गोयचे मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हांचे कडेन उलोवप करून ठराव केल्लो। गोंयांतल्यान आमकां उदक मेळटलें आनी ताचे बदला कर्नाटक गोंयांक लायट दितले असो ठराव आशिल्लो। पूण कर्नाटकाक एक थेंब लेगीत उदक दिवपाची इत्सा ना अशें सोनिया गांधीन सांगिल्लें। तरी लेगीत आमी आमचे यत्न सोडले नात। हे फाटल्या 30 वर्सांचे झूज आसा आनी आमी हे विशीं 8 केसी झगडल्यात, पूण आयज निमणे आमी जिखल्यात। 2018ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ। कर्नाटकात सामकीच तोणार म्हटल्यार 2 महिन्यांचेर वेंचणूक आयिल्ल्या कारणान साहजिकतायेनूच कर्नाटका भाजपाच्या ह्या विजयोत्सवाचेर काँग्रेसीन टिका केल्या। डीपीआराक दिल्ली ही मान्यताय फटीची आशिल्ल्याचे रणदीप सिंग सुरजेवाला हाणें म्हटलां। इतलेच न्हय जाल्यार कर्नाटकात काँग्रेसीची सत्ता आयली जाल्यार 3000 कोटी खर्च करून हो प्रश्न कायमचो सुटावो करतले अशें आश्वासन दिवपाकूय सुरजेवाला फाटी सरूंक ना। धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऊंट के मुंह में जीरा ही सही थोड़ा सा कुछ करते हुए दिखना पड़ा। आप मुझे बताइए, कहाँ है फॉरेस्ट क्लियरेंस, कहाँ है एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कहाँ है टेंडर, कहाँ है निर्माण? 8 साल से क्यों नहीं किया? अब जब सरकार चली गई है तो इस प्रकार की उल जलूल बातें करके ध्यान भटका रहे हैं। ये हमारे साथी जो हैं इस पूरे इलाके के, जिन्होंने ये कॉल दी और बिगुल बजाया महादेई के पानी का, 3000 करोड़ रुपया महादेई के पानी का देने के लिए कांग्रेस की अगली सरकार कटिबद्ध है। हम पहली कैबिनेट में 500 करोड़ देंगे। ये तरीका है महादेई के पानी लाने का। धोखेबाजों से सावधान।
उत्तर कर्नाटकातल्या बेळगाव, धारवाड, बागलकोट आणि गदग जिल्ह्यांची पिवपाच्या उदकाची गरज भागोवपा खातीर कळसा भंडुरा नाला प्रकल्प करून म्हादयचे उदक वळोवपाचो हो खरो म्हळ्यार 1980 सावनूच कर्नाटकाचो हेत आसा। तेन्ना सावन आतां मेरेन म्हादय उदक वादाबाबत कितें घडामोडी जाल्यात ताचेर सगळ्यांत पयलीं एक नदर मारूया। 1989 गोयचे आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे आणि कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री RS बोम्मई हांचे मदीं म्हादयची उदक वाटपाविशीं चर्चा। प्रतापसिंह राणे हांणी 45 TMC उदक वापराक दिली परवानगी। 10 जुलै 2000 कळसा भांडुरा कनाल प्रकल्पाक कर्नाटक रान खात्याची मान्यताय। 30 एप्रिल 2002 कळसा भांडुराचे 7.56 TMC उदक मलप्रभा न्हंयेकडेन घुंडावपाच्या कर्नाटकाचे येवजणेक केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाची तत्वता मान्यताय। 5 मे 2002 गोंय सरकाराचो कर्नाटकाचे येवजणेक आक्षेप। 9 जुलै 2002 गोंय सरकाराचे केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्याक म्हादय उदक वांटपाचेर लवाद स्थापन करपा खातीर पत्र। 19 सप्टेंबर 2002 गोयच्या आक्षेपा उपरांत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणे खातीर दिल्ली तत्वता मान्यताय केंद्रीय जलसंपदा आयोगान आडावन धरली। 20 सप्टेंबर 2002 दिल्लीत केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्याच्या नेतृत्वाखाला गोंय आणि कर्नाटकाची म्हादयचे उदक वाटपाचेर बसका। 22 सप्टेंबर 2006 कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पाचे हस्तुकी प्रकल्प सुरू करपा खातीर कणकुंबी हांगासर भुंयपुजा। 15 नोव्हेंबर 2006 कर्नाटक सरकाराच्या प्रकल्पाक स्थगिती दिवपा खातीर गोंय सरकाराची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका। 27 नोव्हेंबर 2006 सर्वोच्च न्यायालयाचो प्रकल्पाच्या कामाक स्थगिती दिवपाक न्हयकार। 2010 म्हादय उदका वाद सोडोवपा खातीर लवादाची स्थापणूक। 2014 लवादाच्या पंगडाची उत्तर कर्नाटकाक भेट। जून 2015 कळसा भांडुरा कनाल प्रकल्प जावचो म्हणून कर्नाटकात आंदोलन। 27 जुलै 2016 कर्नाटकाची अंतरीम याचिका लवादान भायर मारली। 2 सप्टेंबर 2016 म्हादयचो वाद चर्चेच्या माध्यमांतल्यान सोडोवपाच्या लवादाचे सुचोवणेक कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांचो येवकार। 27 डिसेंबर 2016 म्हादयच्या उदका खातीर उत्तर कर्नाटक बंदाक सगळ्या संघटनांचो तेंको। 24 जुलै 2018 सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा आड कर्नाटकान मलप्रभा न्हंयेचे उदक घुंडावपा खातीर 5 किलोमीटर लांबयेचो बोगदो बांदिल्ल्याची गोंय सरकाराची न्यायालयात कागाळ। 22 डिसेंबर 2022 कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा कनाल प्रकल्पाक केंद्रीय उदका आयोगाची मान्यताय। हो प्रकल्प जावचो ना असो दावो जरी गोय सरकारान केल्लो आसलो तरी कर्नाटका सरकाराक हातूंत कसलीच आडखळ दिसना। हो प्रकल्प पिवपाच्या उदका खातीर आशिल्ल्या कारणान आणि प्रकल्पा खातीर लागपी रान जमीन 426 हेक्टरा वयल्यान फकत 59 हेक्टर इतली कमी केल्ल्या कारणान ह्या दोनूय खात्यांच्या परवान्याचो प्रश्नच उरूंक ना असो दावो कर्नाटक करता। कर्नाटकान ह्या प्रकल्पा खातीर आपल्या अर्थसंकल्पात 1677 कोटी रुपयांची तरतूद लेगीत केल्या। देखून ह्या DPR विरोधातल्या गोयच्या कायदेशीर लढायेच्या तागडेचे वजन वाडटले जाल्यार ते फकत DPRांतल्यो चुको न्यायालयाच्या लक्षात हाडल्या उपरांत। कर्नाटकाक जो DPR दिल्लो आसा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो दिल्लो आसा कळसा भांडुराच्या संदर्भात, तर त्या प्रकल्पा भितर एक तेंच्यांनी जी चूक केल्लेली आसा ती म्हळ्यार जो सुल्ला नाला आसा त्या सुल्ला नाल्याचो आस्पाव केल्लो आसा। तर त्या सुल्ला नाल्या संदर्भातलो जो विशय आसा तो जर व्यवस्थितपणान जर लावन धरलो आनी ही चूक जी आसा केंद्र सरकाराच्या नदरेक हाडून दिली जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या संदर्भात गोंयांक त्याचो बरो उपेग जावंक शकता। कारण ही पुराय बाब जी आसा ही बेकायदेशीर आसा आनी ही बेकायदेशीर बाब जी आसा ही केंद्र सरकारच्या आणि केंद्रीय जल आयोगाच्या नदरेक हाडून दिवप आणि त्या संदर्भात गोयची बाजू जी आसा ती भक्कम करप हे आयच्या ह्या समिती समोरचे महत्वाचे कार्य आसा। वेंचणुकांचो विचार केलो जाल्यार उत्तर कर्नाटकातले बेळगाव, धारवाड, बागलकोट आणि गदग ह्या 3 जिल्ह्यातल्या 20 मतदारसंघांनी म्हादयच्या उदकाचो प्रश्न फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन संवेदनशील आसा। पूण हातूंतल्या 20 मतदारसंघातल्या 14 मतदारसंघांनी भाजपाचीच सत्ता आसा। देखून साहजिकतायेनूच ह्या वाठारांनी म्हादयच्या आडकून पडिल्ल्या कळसा भंडुरा येवजणेचो मुद्दो घेवन नेटान प्रचार करून भाजपाक अडचणीत हाडपाचो काँग्रेसीचो दाव आशिल्लो।
पूण ते पयलींच DPRक मान्यताय घेवन भाजपान काँग्रेसी विरोधात आशिल्ली चडशी लढाय जिखल्या आणि गोंय सरकार मात अजूनय मोदी हे तो मुमकीन हे अशें म्हणीत म्हादय वाचतली अशी आस लावन बसला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. दिवचल शारांतल्या मुस्लिम वाडो वाठारांतल्या स्टील कंपनीपासून धुवराचे प्रदूषण जाता अशी कागाळ करीत कंपनी वाठारांत रावपी लोक आक्रमक जाले. शेनवारा आदल्या आणि आताच्या नगरसेवकांसयत 100 परस चड लोकांनी रस्त्यार देऊन कंपनीचे काम बंद उडयले. धुवराच्या प्रदूषणाक लागून भलायकेचेर परिणाम जाता अशें ह्या लोकांचें म्हणणें आसा. प्रदूषणापासून आमची सुटका केली ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ह्या लोकांनी दिल्या. मजगती दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें आंदोलन करपी लोकांची भेट घेवन तांचे म्हणणें आयकून घेतले. फॅक्टरी आसा आमी जावंक नाशिल्ले तेन्ना चालू आशिल्ली आनी तेन्ना हांगा फक्त सरयो काडटाले सरयो ते बी मॅन्युअल टायप. आतां इलेक्ट्रॉनीक जाला खुबशे कडेन इंडस्ट्री जाला आनी तशें काडटा पण हांगा ते आसले. आतां हे रिसंट एक तेजें नांव तेन्ना आशिल्लें गोवा स्टील रोलिंग मिल. आतां जें कितें केलां पळय नांव गोवा ऑरेंज फॉक्स स्टील लिमिटेड हे जे कितें तरी दोळ्यांक काळीक लायला तेणें आनी हे कामाचेर सुरू केलां आनी ताका हे रॉड काडपाची हँगवॉड हाडटालो तो भायल्यान. पयलीं हँगवॉड काडून आतां कितें जालां आतां सबंद जगाचो कचरो हांगा हाडटा. कचरो दामराचे बॅरल आसा न्ही ते हाडून कळयल्या उपरांत तेजो कार्बन जाता, टायरूय जळयता, ते हवेन वयता, तेजे दवा सकट ते सकयल येता आनी खुबशे लोक श्वास घेता आमी आनी हे रोग बी कॅन्सराचे बिचोले एरियेक बी चड वाडलेले आसा. हे जावंक जायना म्हणून आमी तेजे कडेन हेजे पयलीं सिटींग जाली हांवूय आशिल्लो तेन्ना तो कितें करतालो पात्रांव कुंदन ते कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तो तेजे अंडरान कॉन्ट्रॅक्टरांचेर दिल्ले आसा इतलो प्रोडक्शन काडून दिवपाचें इतले हे. आतां तांकां हाडून बेश्टे तापयल्ले भशेन करताले आनी तुमचे ते आनी ही आतां प्रथा रातची जाता. रातचे कित्याक सगळे लोक न्हिदलेले आसता तेन्ना हो रातचे चड मेल्ट करता आनी चिमणी आसा ती तितले अशे उंचीचेर हे सोडूंक जाय धुंवर ते सुद्दां सोडिना. तो थंयसून ग्रावंड लेवलाचेर किंवा 6-7 फूट लेवलाचेर तो धुंवर सोडटा जेणे करून हो सगळे घरांक हेका तेका हे जाता आनी हवेन वचून तो डावन जाता. तेन्ना आमची कडकडीची मान्य आसा की तेणें हे जे पॉल्युशन कंट्रोल आनी सगळे गव्हर्मेंटाचे सगळे पेपर वर्क सारके करपाचे तो पर्यंत हो कचरो बिचरो जळोवपाचो न्ही. हांगा करमळे मानशेकारांक लागून शेतकारांचेर हावळ आयला. एका मानसकाराक लागून 300 शेतकार उपाशी पडटात हे बरोबर न्हय. मानशेकार आनी तांच्या वेवसायाक आमचो कसलोच विरोध ना पूण बांद फोडून शेतांनी खारें उदक सोडपाचो प्रकार हो बरोबर न्हय. ह्या खातीर खंय तरी हे थांबपाक जाय. तेन्ना संबंदीत प्रशासनान हाचेर खर कारवाय करपाची मागणी कुमारजुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान विधानसभेत केली. माझ्या मतदारसंघात जवळ जवळ 30 माणसं आसा. ते 30 माणसांतले थोड्योश्यो माणसो अश्यो आसा की थोडे लोक हे रातचे म्हण दिसान म्हण आमकां खबर आसना. मानशांक आमचो कसलोच विरोध ना ज्या मानशेकारांक पण एक तुमच्या नजरे सुमार हाडून दाखयता स्पीकर सर. धाडो खाजन मानस म्हणटा ती कारांबोली आसा. दुसरी तळे सावट म्हणटा पळय ती कारांजलीत आसा कारांबोलीम आसा दोनी. तर ह्या मानशेचें कशें आसता स्पीकर सर जवळ जवळ थंय शेतकरी आसा 300 लोकांची शेतां आसा. जेन्ना 300 लोकांची जेन्ना शेतां आसता शेतकरी एवरी टायम 2-2 पीक काडटा 2-2 पीक काडटा पण आतां आनी 2 पीक काडून सुद्दां ते वाऱ्यां लायता भाजी रोयता. पूण हे मानशेकार कितें करता एवरी टायम तेंची शेतां बुडयता तांकां केन्नाच आपलें पोट भरपाक दिना. एक मानशेकाराक लागून 300 लोकांचें कित्याक पोट मारूंक जाय हेजेर मातशें मिनिस्टरान मातशें लक्ष घालपाची गरज ना. तेंच विचारलां हांवें स्पीकर सर. फक्त म्हाका हेजेर हें जाय रिजन जाय की ते मानस केन्ना सुकयतले ही शेतां केन्ना बुडोवपाची बंद जातलें हे सारको एक पक्को हें जाय. त्याच बरोबर आनी एक विचारूंक सोदता हांव स्पीकर सर. दिवाडे जी पळय एक मानस आहा तो मानशेकार आतां म्हटला पळय इतलीं वर्सां तो मानस चलयता. स्पीकर सर थंय झोपडी बांदपाचें परमिशन आसता. झोपडी घालप चुट्टांची आनी वर्स जालें की आपले ते साटली पोटली घेवन वचप. ह्या एका अशा मनशान थंयसर पक्का घर केला आनी तितून लायट दिल्या ताका कोणी परमिशन दिलें खबर ना. उदक दिलां ताका मागीर ताका AC बसयल्या तेणी आनी व्हडलो आपलो बंगलो कसो केला. हेका परमिशन आसा सर स्पीकर सर हें म्हाका मातशें मंत्र्यान मातशें दाखोवन दिवचें सर. Speaker sir, the honorable MLA has just mentioned regarding that
Kadpe Manus. I think this was way back in 2020. There was a complaint where Mr. Prasad Halmalkar has made a complaint to CRZ. And the CRZ basically has forwarded a complaint to the Deputy Collector, and then the Deputy Collector has forwarded a complaint to the Mamladar. See, Mamladar has done in the same. And in fact, a fresh inspection date also has been fixed for 10 February. See, Speaker sir, as far as the Mamladar is concerned, Mamladar is just a supervisory in nature. He basically is there just to monitor the functioning of the managing committee of Tenants Association. So he has got basically a role of more to observe what is happening around. And once they receive a complaint, then only Mamladar has got a limited powers basically to act on it. So whatever the action is to be taken, Mamladar will do the necessary things. But his role is... मांद्रे जुनसवाडो वाठारांतल्या न्हंयेत बेकायदेशीर पद्दतीन माती उडोवन न्हंय पुरयल्या. आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी हो विशय मांडलो. थळाव्या लोकांनी पंचायत मंडळा वांगडा ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा केली. तेन्ना सोमारा जुनसवाडो वाठारांतल्या न्हंयेत बेकायदेशीर तरेन उडयल्ल्या मातयेची पळोवणी करून पुरायपणान माती काडटले अशी गवाय मांद्रेचो सरपंच अमित सावंतान दिली. फाटल्या कांय दिसां सावन मांद्रेच्या जुनसवाडो वाठारांत आशिल्ल्या न्हंयेत बेकायदेशीर पद्दतीन माती उडोवन न्हंय पुरयल्ल्या. डेव्हलपमेंटल वर्क्स प्रपोज केलेले आसा आनी त्याच्या पलीकडे वचून जर कोणाक ग्रामस्थांक जर दिसता की वाचून जाल्यार वाचता ते सगळे तुमच्या फुड्यान हो विशय न्हू एक्चुअली एकूच लास्टाक आमी घेवपाचे आसलेले यो बी आयज म्हणजे सगळ्या ग्रामस्थ पण आयज रेग्युलर क्लीन जातली. रेग्युलर जाले माझे लेडीज काम करता माझ्या रेग्युलर क्लीन ताका लागून म्हाका प्रॉब्लेम ना. म्हाकाय प्रॉब्लेम येवं ना. पार्किंगाचे सांगलेले पळय सारकी बाबा ते कितले पासून कितें आनी कितें पळय म्हाका दिसना तुमी रिपोर्ट केले कित्याक लागून जाता सांगता कित्याक लागून जाता सांगता. म्हाका दिसना की पंचायती लागीं मेसेज रिवाक परमिशन मेळना म्हणून ती माती डाम करपाक हें तुमी मान्य करता करेक्ट बिकॉज मामलेदारांनी ताचेर कंप्लेन आमी रेडी आसा पंचायत आमी इमिजिएट फाल्यां परतून एक फावट तर अलॉंग विथ सेक्रेटरी लोकल पंच मेंबर तूं थंय येताय आपण येता म्हणून सांगलें. म्हापशा वाठारांतल्या डांगी कॉलनीत गॅस सिलिंडराचो स्फोट जाल्ल्यान बार आनी रेस्टॉरंट लासून काबार जाले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक आयतारा डांगी कॉलनी वाठारांत सकाळच्या 5:30 वरांचेर घडली. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. वेळ वगडाय नासतना उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावले. सिलिंडर स्फोट जाल्ल्यान पुराय बिल्डिंगेचे हारशे फुटले. तशेंच 2 दुचाकी MG कार आनी स्विफ्ट गाडयेचे बरेच लुकसाण जाले. जाल्यार 50 मिटराचेर आशिल्ल्या सलूनाचे हारशे फुटले आनी सुमार 10 ते 15 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. साधारण आमकां न्हय 5:53 आमकां कॉल आयले की शॉपाक उजो लागला डांगी कॉलनी. सो आमी तुरंत गाडी आमची टर्न आउट केली. हांगा येवन पळयता जाल्यार भितर उजो आशिल्लो. सिलिंडर आशिल्लो आमचो हेचो स्वयंपाक रेगुलेटर लीक आसलो. सो तो लीक आसलो तो भितर वचून हांवें बंद केलो. बंद केल्या उपरांत आमी परतून फायर फायटींग केली. कूल केलें सगळें आनी आमकां एग्जॅक्ट कळना की तो भितर उजो कसो लागलो आनी स्फोट कसो जालो. आनी ओनरा कडेन आमी विचारलें जाल्यार ती म्हणटा भितर सिलिंडर आसलो पूण सिलिंडर लायव आसलो तो आमी काडलो. कसो जालो उजो कितें तो फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसतलें. पूण तेतून हे इन्सिडंटान 4 गाडये 2 व्हिलर 2 एक होंडा सिटी एक स्विफ्ट आणि एक 800 डॅमेज जाल्यात. प्लस ही बिल्डींग जी आसा ते बिल्डिंगेचे वयल्यान सगळे हारशे म्हणजे टोटल 7 घरां सरावंडींग एरियेची 7 घरां ही
तांकां डॅमेज जाला, बारीक बारीक डॅमेज जाला. सकाळी फुडें जर पळोवन आमी ब्लास्ट जालो, तर ब्लास्ट आवाज पळोवन आमी भायर धडपडीत जागे जावन भायर सरली. पयल्यार आमचे गॅलरीन काची फुटल्या ते आवाज हे दिसले आमकां. प्लस सिलिंडर गडगडून पयल्यार थंय सकयल देंवलो ते पयलें. आनी मागीर भायर येवन तुका हांगा जाल्लें शटर बीन फुटोवन जाल्लें हांगा म्हाज्या गाडयेक उजो पडलेलो. आनी फुडली जी अशी म्हाजी डिझायन दिसता बाराचे शटर आहा न्हू तेजेर इम्पॅक्ट पडून ते डॅमेज जाले. आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाजी दुसरी MG हेक्टर आसली गाडी आसलेली तेजो वयलो सनरूफ डॅमेज जाला. आयतारा उगवे गांवांतल्या लोकांनी तेरेखोल न्हंयदेगेर खारफुटीची रोपां रोयली. फाटल्या 20 वर्सां सावन मोठ्या प्रमाणात रेंव काडिल्ल्यान न्हंयची वाट लागल्या. रेंव काडपाचे प्रकार बंद जावचे न्हय ह्या खातीर आंदोलनां केल्ली. मोर्चाय व्हेलो पूण ताचो कांय फायदो जालो ना. न्हंयतल्यान मोठ्या प्रमाणात काडिल्ल्या रेवेक लागून न्हंयचें पात्र बरेंच रुंद जालां. ताका लागून आमच्या गांवाचेर आवळ आयला. न्हंयचें पात्र आनीक रुंद जावचें न्हय ह्या खातीर आमी खारफुटी रोयिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. आयज आमच्या वतीन उगवे वासियाच्या वतीन म्हणजे सगळ्यांनी आमी हो जो खारफुटीचो जो झाडां लावची हो जो आमी निर्णय म्हणजे हे लोकांनी घेतलो आमच्या आणि फुडें सरले. हेचे कारण मेन म्हणजे कितें तर जे रेती उत्खनन जाले म्हणजे रेती जी वारे माप उसापली फाटल्या जवळ जवळ 20 वर्सां ह्या गांवांत संघर्ष केलो, उपोशणां केली, मोर्चा केले सरकारी यंत्रणेचेर पण तेचो कांयच उपयोग जावंक ना. आणि जा नदीचा जो पयली पात्र होता ता जवळ जवळ 30-35 मिटरच आसला. आयज जवळ जवळ रेती पोखरून तेंच्यांनी जवळ जवळ 100-150 होडी हाडून जी फाटली 20 वर्सां हो रेती जी काय उसापली आणि ह्या नदीचा पात्र खोलावतय गेला आणि इतक्या रुंदावला. आयज जवळ जवळ ह्या गांवार उगवे गांवार खास करून ही एक संक्रांत इल्लेली आहा. तर निदान ही फुडले पिढयेक तरी थोडा वाटावतला हेचे खातीर हो आयज निर्णय घेतलेलो आहा. वयर एअरपोर्ट इलो, एअरपोर्टाक जागा गेली, त्याच्या उपरांत तिळारी धरण इलो, तेंच्यांनी जमीन जाई आसली 5 मीटर तेंच्यांनी 15 मिटराचेर बुलडोजर फिरायलो. थंयसर काजी उत्पन्न ताय गेला. त्याच्या उपरांत हायवे आणि हायवेचा तर सांगपाची गरजच ना. तेंच्यांनी हायवेक लागून लोकांची झाडाची कत्तल, माड झाड आणि सामके गरिबांक आमचे जे लोक काही उदरनिर्वाहाचा जो साधन होता माड म्हणा आणि काय तय हिरान हेला. तेका लागून आयज हे पोट तिडकीन आमची ही बंधू भगिनी आयज जमलेली आहात. ह्या तरी आमी करूया. कारण काय तर येणाऱ्या पिढीक तरी तितक्या तरी रावात म्हणून आज हो निर्णय जाल्लो आहा. कोलवाळे वाठारात रातच्या वेळार पार्क करून दवरिल्ल्या गाडयांच्यो बॅटरी कोणी तरी नाच करता अशी कागाळ थळाव्या कोलवाळेच्या लोकांनी कोलवाळे पुलिशेन नोंद केल्या. पुलिसांनी लक्ष दिवन आनीकूय अश्यो घडणुको घडच्या पयलीं पावल उखलचे अशी मागणी थळाव्या कोलवाळेच्या लोकांनी केल्या. आमच्या कोलवाळे बिनानी कडेन आमच्यो गाडयो रातच्यो पार्क आसता. कोणी आमच्या गाडयो बॅटरी काडून येतले. तर आमी पुलिसां कडेन आनी मातशें सगळ्यांक आमी इतलेंच मागता की आमकां फकत मातसो हेल्प करपाचो लायक बॅटरी मातशें सोदून हाडपा खातीर. कित्याक आमी आतां कंप्लेन बीन दिवन येयलेले आहा सद्याक.
भारत सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालयान मडगांव, करमळे आणि थेवी रेल्वे स्टेशन विकसित करपा खातीर कोंकण रेल्वे केंद्रीय आर्थीक मजत येवजणे खाला 25 कोटी अनुदान मंजूर केला। तातूंतले 13 कोटी मडगांव रेल्वे स्टेशनाक दिला, जातूंत पार्किंग सुविधेन सुदारणा, मल्टी लेवल पार्किंग शेड तशेंच हेर तरांनी मडगांव रेल्वे स्टेशना सकट करमळे आणि थेवी रेल्वे स्टेशनाचे सुशोभीकरण करपा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान निधी मेळ्ळा, अशें म्हणून कोंकण रेल्वेचे उपसरवेवस्थापक बबन घाटगे हाणें सांगलें। Konkan Railway has received a grant from Ministry of Tourism, Government of India under the Central Financial Assistance Scheme. Totally we have received around 25 crores. It's for 3 stations, Madgaon, Tivim and Karmali. It's basically to develop tourism infrastructure at these 3 stations. So out of that, 13 crore worth work was awarded at Madgaon station, which included total revamping of parking area, then construction of bus stand building, then drop-off area, then parking shed, then multi-level parking shed. Now this bus stand building is already ready. It's almost ready 7-8 months back, and it can be put in use at any time. So prior to COVID-19, Kadamba buses used to ply from Madgaon stations. If at all Kadamba Transport Corporation is ready to start buses from Madgaon, Konkan Railway is open for that, and we have proper bus bays, and then a cafeteria is also planned over there, which will be tendered shortly. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटिन। मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या YouTube चॅनल, फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।